नमस्कार. कांय दिसा पयलीं आमचो मुखेलमंत्री गोंयचो बाब प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट काडलेलो आयकलो हांवें. तो म्हणटा खंय की गोंयच्यान पोर्तुगीजांचें जितलें कितें अस्तित्व आहा तें आतां सोंपोवपाचो वेळ येयल्लो आसा. तेंची सगळी हिस्ट्री आतां वायप आवट करपाची, पोर्तुगीजांचें आतां वायप आवट करपाचो वेळ येयल्लो आसा अशें कितें तरी एक स्टेटमेंट काडलें. न्यूजान आयकलेलें, पळयल्लें. तर हेजेर म्हाजें म्हणणें अशें आसा की पोर्तुगीज तुका आवडो किंवा ना आवडो, इट इज अ हिस्ट्री. ती हिस्ट्री कोणूच चेंज करूं शकना. तेज्या वयर ही हिस्ट्री आनीक डिटेलान शिकोवपाची गरज आसा. तेजें कारण म्हटल्यार एक तर आमी हिस्ट्रीन कितें चुका केल्ल्यो तेजे वयल्यान आमी शिकून परत त्यो चुका जावपाक जायना म्हणून आमी मातसो हे प्रिकॉशन घेवं शकता. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार लोकांक कन्फ्युजन जायना मागीर बेज ऑन हिस्ट्री. एक बरें उदाहरण म्हटल्यार पयर कोळंगुटे घडलें पळय, तेन्ना खुबशे आमचे साश्टीचे भाव किंवा आनीक खंयसरले भाव तांकां हो प्रश्न पडलो की छत्रपती शिवाजी महाराजाचो गोंयान रोल कितें आसलेलो. ही हिस्ट्री एक्चुली शिकोवपाची गरज आसा. कित्याक तर पोर्तुगीज टायमार दोन तरेचे कॉन्केस्ट आसलेले, ओल्ड कॉन्केस्ट एरिया आनी न्यू कॉन्केस्ट एरिया. ओल्ड कॉन्केस्ट एरिया त्यो एरिया ज्या जाग्याचेर पोर्तुगीजांनी 400-450 वर्सां राज्य केल्लेलें. आनी न्यू कॉन्केस्ट एरिया म्हटल्यार ज्या एरियांनी फक्त 100 ते 150 वर्सां राज्य केल्लेले अश्यो एरियाज. त्यो एरियांनी बिचोले फोंड्या बीन पडटा. आनी ह्या एरियांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो रोल आसलोलो हें लोकांक आमच्या खबर ना. आनी त्या कारणाक लागून हे सगळें कन्फ्युजन चल्लां. पूण हिस्ट्री जाणा जावपाक जाय, तेजे वयल्यान आमी पयलीं कितें चुको केल्ल्यो त्यो आमकां कळटा, सुदारणा करपाक संदी मेळटा. म्हणून आमकां हिस्ट्री आमची खबर आसपाक जाय. आतां जेन्ना हिस्ट्री खबर नासता तेन्ना कितें जाता तेजें एक हुनूनीत उदाहरण तुमकां दिता. फाटल्या दिसांनी आमचो मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत आनी सदानंद शेट ताणावडे पणजे गेले आनी भगवान परशुरामाचे मुर्तीचें उद्घाटन केलें. भगवान परशुराम विष्णूचो 6वो अवतार, 10 अवतारां पैकी एक अवतार तो. रामाचोच अवतार तो, पूण तेजे कडेन परशू एक्स आहा म्हणून ताका परशुराम म्हणटा. पूण जर हे आमचे जे दोग जाण गेल्लेले उद्घाटन करपाक, तांकां जर आपली हिस्ट्री खबर आसलेली जाल्यार ते असलें करचे नासलेले. कित्याक तर ह्या भगवान परशुरामान पयलींच्या काळान 21 फावटी क्षत्रियांच्या कुळाचो नाश केल्लो. 21 फावटी क्षत्रियांक सोंपयल्ले तेणी. ही हिस्ट्री जर आमच्या मुखेलमंत्र्याक खबर आसलेली जाल्यार तो आनी सदानंद शेट ताणावडे जे दोगूय क्षत्रिय आसा ते थंय वचोन भगवान परशुरामाच्या मुर्तेचें उद्घाटन करचे नासलेले. ह्या कारणाक लागून आपली हिस्ट्री खबर आसप गरजेचें. म्हणून आमचे मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंताक हांव सांगपाक सोदता की ते नाका आसलेल्यो नसत्यो स्टेटमेंटां काडूं नाका की पोर्तुगीजांचे सगळे जे आहा कितें ते आपूण वायप आवट करतलो बीन, ते असले नाका आसलेल्यो राटावळी करनासतना जे आतां फोंड्या पणजे जे आतां बुडपाचें आहा पळय तेजेर कितें तरी कॉन्क्रीट एक्शन घेया, तेजेर लक्ष घाला. देव बरें करूं.